उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान रचल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप बोव हुशार. ताने स्त्रियेक विचारले, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचे फळ तुम्ही खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां. स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखांची फळां आमी खावयेत. पूण बागेच्या मोदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपडूंक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. देखून ताचे एक फळ तिणें काडलें आनी खेलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखांची पानां गुंथून ती आपल्या पेंगटाक बांदली. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलोन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मोदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जाची पातकां बगसाल्यांत तो मनीस भागी. जांचो गुन्यांव बगसाला, जांचे पाताक माफ जाला, ती खरेंच सुभागी. जांचेर सर्वेस्पर गुन्यांव लायना, जांच्या काळजांत कपट ना, ती खरेंच सुभागी. श्लोक. जाची पातकां बगसाल्यांत तो मनीस भागी. तेन्ना हांवें तुजे मुखार म्हजे पाताक वळखून घेतलें. म्हजो गुन्यांव हांवें लिपोवन दवरलो ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो अपराध हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. श्लोक. जाची पातकां बगसाल्यांत तो मनीस भागी. देखून हर एक भक्त आकांताच्या वेळा तुका प्रार्थन करता. आवराचे उदक लोटान आयल्यारी ते ताका लागचे ना. श्लोक. जाची पातकां बगसाल्यांत तो मनीस भागी. तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळा म्हाका राखताय. सोडवणेच्या उल्हासभरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. श्लोक. जाची पातकां बगसाल्यांत तो मनीस भागी. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गालिलेया सरोवराचे तडेक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें एक हात दवरी जाय म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली तिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफ्फाथा,
मुनचे उक्तेंसा. तक्षणच ताचे कान उघडले आणि ताचे जिबेचो बांध सुटलो आणि तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगी नये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगी नये म्हणून तो फर्मायतालो तितले चड ती गाजयत गेली. आणि आयकल्लीं सर्व विस्मीत जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त.